नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। वेर्णा अक्षय सायबिणीचे तेरसा उपरांत दिल्ले चिकन रोल्स खावन वीक बादा 31 जाण हॉस्पिटलान, 22 हॉस्पिसियोन, 7 जाण जीएमसीन, आक्षी बेकरीवाल्याचे कर्म। पालिका निकालान फुडारी हल्ले, थोडे करतात आत्मपरीक्षणाची भाषा, काय जाण म्हणतात मतदार पैशांचेर घुवले, थोड्यांनी लिपयली तोंडां, नेमकी देख कोणूच घेना। पालिका वेंचणुकेन आलमार विमान वेंचणूक चिन्ह उमेदवारांक लकी, बेबी डॉलवाले 35 उमेदवार जिखले, वेंचणुकेक सगळ्यांत चड 16 चिन्हां मुरगांवच्या वॉर्डांत। पणजे वन वे रस्ते अधिसूचित जाल्या उपरांत पयल्या दिसा नो एंट्रीन घुशिल्ल्या 31 जाणांक तालाव, बॅरिगेड्सा कडेन मोटरसायकली पार्क केल्यारय पडटलो तालाव। तिरियो लावन कायदो मोडूंक दिवचे नात, कोर्टाचो आदेश पाळटले, सरकाराचे हायकोर्टाक उतर, मुख्यमंत्र्याचे मतदारसंघातले धिर्यांचे प्रकरण हायकोर्टान सरकाराकडेन मागली जाप। आणि दुखापतीक लागून एफसी गोवाक प्रॉब्लेम आयलो तरी बाकीचे खेळगडे जीव तोडून खेळटले, म्हणटा कोच झिको। शुक्रारा पुणे सिटीचे खर आव्हान। खबरो विस्तारान। आक्षी आणि वेर्णा सायबिणीचे तेरसा उपरांत लोकांक वाटिल्ले चिकन रोल्साची वीक बादा जावन 31 जाण हॉस्पिटलांत पावल्यात, 22 जाणांक हॉस्पिसियोन, 7 जाणांक जीएमसीत घाल्यात। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण बुधवारा राती ही गजाल घडली। चिकन रोल्स हाडिल्ले खंय आक्षीचे सेंट लॉरेन्स बेकरींतल्यान। आक्षी, मालवारा आणि वेर्णा सोदोळीचे कितलेशेच जाण वीक बादा जावन घराय न्हिदल्यात। खरो आंकडो 30 वयर पावला। आक्षी आणि वेर्ण्याक कितल्याशाच लोकांक चिकन रोल खावन वीक बादा जाली। सायबिणीच्या तेरसा उपरांत लोकांक वाटपाक सेंट लॉरेन्स बेकरींतल्यान चिकन रोल्स हाडिल्ले, ते खावन लोक दुयेत पडले। वीक बादा जाल्ल्या 22 जाणांक हॉस्पिसियोत आणि 7 जाणांक जीएमसीत घाल्यात। सायबिणी हे हाडलो ते चिकन रोल हाडलो ते माल पडलो। सायबिणी अंकल चिकन रोल माल पडले का? सायबिणी सान माय गेलोली, माय सायबिणी सान आले आणि ते दिली आणि दोगांय कडेन भयणी आणि भयण थिंगा हा उलटी हो रहा पॅटीस चिकन रोल आणि पॅटीस दिले होय। आणि ट्रीटमेंट स्टार्ट केला, 16 जाणां ॲडमिट केला, एक डिस्चार्ज केला, सगळे पेशंट स्टेबल आसा। All of them had that history of consumption of chicken roll. ना काय नसतं ते मातशें एक म्हाका दिसता तेल सॅलड ऑयल आसता न्हू तेका मातशें एक्स्ट्रा पडलें आसतलें न्हू ते, आनी काय ना। आतां इतले वर्स जाले ते बेकरी चलयताय, केन्ना कितें जावना। चड घातली म्हणून जालें आसतलें म्हणटा तुमी? मातशें घडये चुकोन चड पडलें आसतलें अशें ते अशें माप आसता तेंचे। आतां ते एक पावट जाण तूं मिस्टेक कशी मातशें हें जाल्यार रोखडें हें जाता। काल आमगेर सायबिणी हाडली, ते हांव चिकन रोल आणलेले, ते आमकां माल पडला, वॉमिटींग आणि लूज मोशन जाले। कितले 25 भुरग्यांक जाले आसतले, कित्याक भुरगीं चड खंयची बेकरी? सेंट लॉरेन्स बेकरी। ते हांवून तेच्या पोटान दुखोंक लागलें आणि ती सकाळीं ओंकूंक लागली आणि हेंय जावपाक लागली पायरी। आनी त्या रोडांचेर मोडटा पळय तसलें कितें जाता दिसता। चिकन रोल कितें हाडून घरान हायलो। सेंट लॉरेन्स बेकरींतल्यान चिकन रोल्स हाडिल्ले, आमी तांकां गाठपाचो यत्न केलो, मात बेकरीकार खंय हॉस्पिसियोत दुयेंतींची वासपूस करपाक गेल्लो म्हूण कळ्ळें, ताचे कडेन संपर्क जावंक पावलो ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। हे पालिका वेंचणुकेन कितलेशेच रती महारथी राजकीय बुद्ध शिकले। निकाल, राजकीय पक्ष, आमदार, आदले नगराध्यक्ष आणि विधानसभेक रावपाची तयारी करतल्यांक महत्वाचो। ह्या जनमत कौलांतल्यान कितलेशेच जाणांक सादूर जावपाचे शिनाल दिला। कोण कितें शिकलो ते पळोवंक प्रुडंटान तांकां गाठले। कांय जाण आतां आत्मपरीक्षणाच्यो गजाली करतात, थोडे म्हणटात विरोधकांनी खंय पयसो वतलो, मतदार घुवले, कांय जाण नाच जाल्यात, मात नेमकी जनमताची देख कोणेच घेतल्याची दिसना। पालिका वेंचणुकीच्या निकालांतल्यान कोण कितें शिकलो काय म्हूण पळोवंक प्रुडंटान कांय पॅनलवाल्यांक गाठले। तातूंत कांय सध्याचे आणि आदले आमदार, कांय आमदारके खातीर बाशिंग बांदून राविल्ले आसात। फातोड्ड्या दामू नायकाचे पॅनलाचे 11तले 11 उमेदवार पडले। दामूचे राजकीय कारकिर्दीक हो मोठो धपको। दामू आता आत्मपरीक्षणाची भाषा करता।
म्हाकाय आत्मपरीक्षणाची गरज आसा, खंय चुकलें थंय सुदारपाची गरज आसा आनी परत एकदा फ्रेश स्टार्ट करपाची गरज आसा. दामून आता ESG आणि रवींद्र भवन सोडचें म्हूण पक्षांतल्यानूच कांय लोक उलोवंक लागल्यात. दामू म्हणटा निकाल आनी ताचो खंय कांयच संबंद ना. म्हणजे ताजो आनी हाजो संबंद खंय आसा? म्हणजे ह्यात हांकां खंय तरी कितें तरी वेगळेंच चलता. कुंकळेच्या आमदाराचो मतदारावेलो विश्वास गेला. तो म्हणटा लोकांची कितलीय कामां करून फुकट, 500, 1000 मेळ्ळे की मतां घुंवतात. ह्या इलेक्शनान कितले म्हणजे स्किमी बिमी करतात थोडे लोक पळयात 50%. म्हयन्याक 14,000 दिता सरकार. सरकार म्हणजे आमच्या BJP पार्टीने केले ते. ताका काय उपयोग ना. पयलीच 500 तकमा दितात. हे शिकले आमी कितलेंय कर, नोकरी कर, डेव्हलपमेंट काय ना. पयलीच 500 जाय तर मत मारतात. हे शिकले म्हणजे इलेक्शना टायमार 500 दिता तेका मारता. 500,000 ताका मारतात. मडगांवां सावियो कुतीनक विचारले. सावियो म्हणटा 500चेर मतां घुली. विरोधकांनी खंय BLO मॅनेज केले. Wherein the roles are not properly checked. The BLOs have been appointed in all the parts, and it is their duty to see that such people should be removed from the role. And this is happening with the blessings of the earlier king of Margaon. सांगेचो आमदार फळदेसाय म्हणटात ताका खंय केप्या लक्ष दिवपाक वेळ मेळ्ळो ना. पण ह्या वेळार म्हाका म्हजो गड सांबाळपाक जाय आशिल्लो म्हणून हांव केपेचेर लक्ष केंद्रीत केलें. हांवें सांगिल्लें की केपेची जबाबदारी कोणाक तरी दुसऱ्याक दिवपाक जाय. दिवचलचो आमदार नरेश सावळे निकालान बऱ्यापैकी हल्ला. लोक खंय वारे पळोवन बदलतात. फुडल्या 6 म्हयन्यांत परत ती 3 महिन्याची परिस्थिती आसतली अशी ना, ती बदलत आसतली. पण आयज जर वोटाच्या बाबतीन जर पळयत जाल्यार फक्त 30% मतां तेंच्या वटेन गेल्या. बाकीची 70% मतां भायर आसा. त्या 70%तली मतां आता फुडल्या इलेक्शनाक आमी कशें काडटले हो आमकां विचार करपाक जाय आनी तो विचार आमचो चालू आसा. मुरगांवां नाना बांदेकाराचे पॅनल जाय तशें आयले ना. नाना सद्याक गोंयांत ना, तो उलोवंक मेळ्ळो ना. दुसरे वटेन पेडणेचो आदलो नगराध्यक्ष वासुदेव देशप्रभूचेय तेच जाला. दोनूय वॉर्डांनी तो पडलो. ताचे पॅनलांतले पडले. कॅमेराचेर उलय म्हणल्यार ताणें येता येता म्हूण सांगून कूस मारली. काणकोणा तवडकाराकूय सोदपाक गेल्यार तोय फोनच उखली ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पालिका वेंचणुकेन आलमार चडशा उमेदवारांक बऱ्याक पडली. आलमार चिन्ह मेळिल्ले सगळ्यांत चड नगरसेवक जाल्यात. आलमार आशिल्ले 47, ताचे फाटोफाट विमानवाले 46 आयल्यात. बेबी डॉल आशिल्ले 35 जाण आयले. वेंचणूक आयोगान 30तली 16 वेंचणूक चिन्हां वापरली. मुरगांवांतल्या वॉर्ड 10 सगळ्यांत चड 16 उमेदवार आशिल्ले. पळयात खंयचे वेंचणूक चिन्ह कितले जाणांक लकी. 11 पालिकांचे वेंचणुकेचो निकाल मंगळारा आयलो. काणकोणच्या एका वॉर्डान प्रार्थना नायक गांवकार बिनविरोध जिखली. उरिल्ले 158 वॉर्डांनी 684 उमेदवार राविल्ले. वेंचणूक आयोगान ह्या उमेदवारांक वेंचणूक चिन्ह वांटून घाल्ली. वेंचणुकेक 30 चिन्हां असतात. पालिका वेंचणुकेक तातूंतली 16 चिन्हां वापरली. मुरगांवच्या वॉर्ड 10 सगळ्यांत चड 16 उमेदवार राविल्ले. प्लेन, आर्मार, बेबी डॉल, बॉल, कॅमेरा, कार सारकेली चिन्हां उमेदवारांक मेळिल्ली. 158 उमेदवारांक विमान आनी आर्मारीचे चिन्ह दिल्ले. 127 उमेदवारांक बेबी डॉलाचे चिन्ह दिल्ले. 98 उमेदवारांक बॉल वेंचणूक चिन्ह मेळिल्ले. 54 उमेदवारांक कॅमेरा, 36 जाणांक मोटार, 25 जाणांक डेस्क, 4 जाणांक दार, 3 उमेदवारांक एनवलप, 2 जाणांक फायर इंजिन आनी फ्ल्यूट वेंचणूक चिन्ह आशिल्ले. फ्राईंग पॅन, गॅस सिलिंडर, गॅस स्टोव, हँगर आनी हॅट एका एका उमेदवाराक दिल्ले. 684 उमेदवारांतले 158 उमेदवार वेंचून आयले. तातूंत सगळ्यांत चड आर्मार आशिल्ले नगरसेवक आयल्यात. 47 जाण आर्मारीचेर जिखले. ताचे फाटोफाट प्लेन. 46 उमेदवार विमानाचे चिन्ह घेवन आयले. तिसरो नंबर लागता बेबी डॉलाचो. बेबी डॉल चिन्ह आशिल्ले 35 जाण जिखले. बॉल आशिल्ले 16, कॅमेरा आशिल्ले 6, मोटार आशिल्ले 3, डेस्क आशिल्ले 3, डोर आनी एनवलप आशिल्ले एक उमेदवार जिखल्यात. हो आंकडो पळयल्यार चडशा उमेदवारांक आर्मार, प्लेन, बेबी डॉल आनी बॉल बऱ्याक पडला. फायर इंजिन, फ्ल्यूट, फ्राईंग पॅन, गॅस सिलिंडर, गॅस स्टोव, हँगर आनी हॅट मेळिल्लो एकूय उमेदवार जिखिल्लो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विराम.